आय एक आपटोन सायबा पडला पान 116 I1 page 116. Abdul Saiba Mola Dorani Raushodola Moche Agu Kola Sorup Moche Kakut mochiko, kakut mochiko, saiba, kakut mochiko, kakut mochiko, saiba. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाची उकार ह्या सकाळच्या दिसाक हे पवित्र मिसाची भेटींत वांटून घेवन हे मीस आमी भेटयता आयज आगापीत गो मिसी आमचे बाप आसत स्वर्गीच्या बापान हे आमच्या बाबाक शास्त्रीक वैभवान आपल्या संत भक्तां बरोबर आपले मोहिमेंत वांटो दिवंक मागतना सँड्रा डिकॉस्टा आपलो 50वो वाडदीस संभ्रमता 50th बर्थडे तिचे पासून मागुया. तशीच आमची सुपुली भुरगीं कायरा आनी किया आपलो पयलो वाडदीस फर्स्ट बर्थडे संभ्रमतात. कायराक आनी कियाक किरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद जाणवायेन पिरायेन कुरपेन ही सुपुली भुरगीं वाडू म्हूण तांचे पासत तशेंच तांच्या आवय बापाय पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बांबडीनो दर एकविसांत देव आमकां आपयता. दिसाचे भेटीचो फोड कसो आमी दुसऱ्या सवे अदीक दयाळ मोवाळ अदीक उदार अदीक समजिकायेची जावं हीच कृपा सगळ्यांक हे मिसांत मागून घेवया. हांव पातकी सोदमोगार देवा आनी तुमकां मनान चिंतून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत घेवन सदांच संतवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावांक भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपद विदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia kakut kut, somia kakut kut, Krista kakut kut, Krista kakut kut, somia kakut kut, somia kakut kut. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या बापा नेणट्या निर्मळ काळजांचो तूं मोग करताय
आनी निर्मळपण ओगडायलोल्यांक तूंच तें कोवाळायेन परतून दिताय. तुरे काळार पातोक सोडून नितळ निर्मळ जीण जियोंक आमकां कुरपा दी. आनी खोशेन उर्बेवंत बावर्तांत गोठ आनी प्रिती मोगाच्या कोन्यांनी थीर जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचीं काळजां तुजेशी ओडून व्हर. हें आमी मागता आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाच्या आदारार पातयेता आनी जाचें काडीज सर्वेस्पराचेर ना त्या मनशाचेर शिराप. ओरणांतलें सुकलोलें तण कशें तो, बरें आयल्यार तें पळोवंक ताका दोळे नात. ओरण्यांत सुक्या खरड्या जाग्यार खार्या आनी लोक नासलेल्या गांवांत तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी जाचो विस्वास सर्वेस्पराचेर आसा त्या मनशाचेर आशिर्वाद. आपलीं पाडां उदकांत पावयतल्या वाळाचे देगेर रोयलोल्या झाडां वरी तो. गरमी पडटोच ताका भिरांत ना, ताचीं पानां सदांच पांचवीं. पावस नासलेल्या वर्सा ताका पर्वा ना आनी फळां दिल्या बगर तो कधीच रावना. काडीज म्हणल्यार सगळ्यां वण घातकी, ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना. ताचे कूट कोणाक थावे? हांव सर्वेस्पर. वर्ल्ड ऑफ कॉन्ट्रास्ट. आयचे शुभ वर्तमानूय तशेंच कितें आमकां सांगता. आमी समाजीक नदर मारल्यार वी लिव इन वर्ल्ड ऑफ कॉन्ट्रास्ट. गिरेस्त मनीस, गरीब मनीस, शिकिल्लो ना शिकिल्लो, जाती कातींचो वेगळोच आसा. तरेतरेचे कॉन्ट्रास्ट आहात. इमोशनल कॉन्ट्रास्ट आहात. जायते फावटी आमी खुशाल आसता, जायते फावटी दूख भितर सरता आनी जायते फावटी एके भशेन लोटोन येता दूख. आनी दूख जायते फावटी आमच्यांनी घेवंक जायना. सो दीज आर कॉन्ट्रास्टींग फॅक्टर्स इन आवर लायफ, आमच्या जिवितांत. आयचें शुभ वर्तमान अशेंच कितें एक स्टेजीचेर एनॅक्टमेंट करपा सारकिलो एक धाकटुलो मिनी तियात्र कहो. कितें पळयता आमी? पयलो सीन गिरेस्त मनीस आनी गरीब मनीस. गिरेस्त मनशाक नांव ना, तियात्रान नांव घालतात गरीब आनी पॉलिटिशनाक आनी सगळ्यांक नांव घालतात. हांगा गिरेस्त मनशाक नांव ना, गरीब मनशाक नांव आसा लाजार. गिरेस्त मनीस पवित्र सभा लूक काय बरो दोबाज्यान सांगता, गिरेस्त मनीस तांबडी नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसतालो आनी लाजार ताका बडे गाये पडलेले, तो आनी खंयचो न्हेसतलो आसूं. कॉन्ट्रास्ट. गिरेस्त मनीस दिसाचे दिसा व्हडा दोबाज्यान बरीं बरीं जेवणां करतालो आनी लाजार तेजे लागीं कांय नासलें. ते गरीब आपल्याक कितेंय पडटलें गिरेस्ताचे मेजावेलें तें खावन तो पोट भरूंक सोदतालो. गिरेस्त मनीस मेलो आनी ताका पुरलो. लाजार मेलो, ताका आब्रामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. काय बरी बाबा म्हणून कॉन्ट्रास्ट आमी पळयता. मागीर दुसरो कॉन्ट्रास्ट पळयात. कितें जाता? आब्रामाच्या गोपांत लाजार आसता, गरीब मनीस आसता आनी गिरेस्त मनीस एमकोणांत आसता. बऱ्यो बऱ्यो वस्तू लाजाराक अणभवूंक मेळटात. गिरेस्त मनीस तळमळटा, दोगदोगता. लाजार खुशाल आसता.
Gires Munis is in total anguish. Lazar buzun bukta, he is comforted. ताका बुजोवन मेळटा आनी लाजार बुजोवन घेता आसतना गिरेस मनीस तळमळटा एमकोणाच्या उज्यान जावंक ना गिरेस मनीस लाजाराक पळयता आनी आब्रामाक उलो मारता मातशें धाड ताका बाबडीनो आज येवपार आमी आयकून गारवयता आसतना कितें आमी शिकुया we find two things. One is challenge and one is confrontation. This parable asks us to check our own attitudes, challenges us. आमची वागणूक कशी जाता आमची वागणूक एक एकल्याची आंगाचेर आसल्याची वागणूक कशी जाता Sometimes we are indifferent towards the needs of others, especially the poor and the marginalized. Lethargic to go and assist, to help the needy. We are confronted. This parable आमकां एक आव्हान दिता. कसलें आव्हान? आमी ह्या संवसारांतल्यान देवाशी वचूंक जाय. कितें आमकां गरजेचें आज? देवा म्हऱ्यान गिरेस्त जावप. आमी म्हणटले गिरेस्त मनशान लाजाराक कांयच करूंक ना. लाजाराक कांय वायट करूंक ना ताणें. तो आपल्याचो देवान दिल्ली गिरेस्तकाय जेवणां करून सोयरे इश्टां बरोबर सगळ्यां बरोबर खातालो जेवतालो पियेतालो. कित्याक इन्फेर्नांत गेलो? कित्याक एमकोणाचे वळवळे? कित्याक ताणें कितें तरी करूं येतालें तें करूंक ना. बरें करूं येतालें. ही गिरेस्तकाय जी देवान ताका दिल्ली ती ताणें आपल्याची आनी आपणाचीच म्हूण घेतली. हातूंत ताची चूक आसली. प्रत्येक जिवितांत आमकां वी हॅव टू डायमेन्शन. देखून आमी दर दिसाक हांव पातकी म्हणटा आसतना म्हणटा हांव बरें सोडून आनी वायट धरून. बरें करपाचें सोडल्यारूय पातक ताचें बोगसणें आमी मागता. हे गिरेस्त मनशान बरें करूं येतालें तें करूंक ना. आनी देखून देवान ताका सांगलें एमकोणान दोस ना. तुवें सूख भोगलां संवसारांत आतां दूख भोग. तूं संवसारांत मौजेन जियेला आतां तुका इल्लोशें दोग दोग कुडी मनाचें. This is the contrast. आज आमी गारावयता आसतना ही गिरेस्त मनशाची आनी लाजाराची ओपार आमकां एक एकल्याक चॅलेंज दिवन दी, कन्फ्रंट करून दी. आमची चाल कशी? भोव करून ह्या पिराचीचे काळांत पवित्र सभा आमकां उलो मागता. To come out of ourselves, of our own cozy comfort zones. जायते फावटी आमी आमचे कम्फर्ट झोनांत रावून बरें दिसता. पवित्र सभा आमकां हुस्कायता. पाप साहेब आमकां उलो मागता. To come out of our comfort zones and to reach out to others. Not to be indifferent and lethargic to the pains and sufferings of all humanity. आमी न्हयच गोंयांत पूण आख्खे संवसाराक आमी जें कितें घडटा ताचेर आमचो प्रभाव आसा. We live in a world of contrast today. To which side do I belong? आज हो थाराव गारावयता आसतना आमच्या मनांत हाडुया. आनी हे पिराशीत काळांत आमकांच उणें करून जायते फावटी आमचे गुरजीवन भाव भयणी सगळीं उदार जावंक कृपा मागुया.
Medoning amigayan gawia, nishkorong nirvoluno, C27, Pan Tisanino, C27, page 39. Nishkorong nirvoluno, Medice amigata, भयणी भावंडे आमचें बलिदान सोदपदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहीम आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दबाव सर्वेस्वर मानून घेवं. कोनबळे बापा, ह्या बलिदाना वरवीं आमचे दोडमणींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. उर्बेन पेल्याचे सेवेक आमी आमचें जिवीत करचो, दुसऱ्यांच्या गरजांक आयतीन जागृत राव आनी हे काळाच्या आमच्या भायल्या प्राचिताच्या आचरणान भितरल्यान आमच्या आत्म्यांक फळादीक जिवीत जावचें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करून खावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी सासणेचे देवा, सर्वकाळीनी सर्वता जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दोमावन दवरतल्या, अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत वतल्या. तुजे काळजाचें उदारपण दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सगळीचे पोरबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 धर्माचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भोगला तुज्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता तुका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाप्पा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसून वयच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासात समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिलो आसलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात, म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासनीक करोराचें रोगत. पातकेंचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुरोजीवत्वाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काव सुखा समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुडां रगत शेवतले आम्हा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, कार्दिनाल फिल्डनेरी आमच्या गवळी बापाक, सिमेंव ताच्या आदारी गवळ्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपली ती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो बर्मा सुदारून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे चवथीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत म्हाका माळ पडयोंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यून धरून दिता आनी सोड काय तुका मान उडल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांणी सांगता तुजी माई मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक आमेन. जेजून आमकां शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीचो तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनीक आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां वगोस आनीक आमकां तारणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीचे सुखाक आनी आमचे सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरमशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांनी सुटय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय कित्याक रजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी ह्या जेजू क्रिस्ता तुजे दवरतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र बावरताचे दीस घाल आमचे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तो सिकाय कोटान सांबाळ. तुजी येता राजोर चलयता ससनाच्या ससनान. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप कटे. ह्या जेजूचे जेवणांत वांटो घेतले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हाजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका वरां घेवन दी. कोमयोंच्या वेळार गायन गावया. शिड्यांक हांव दार D40 पांच 70 आनी 4 D46 पेज 74. Sonda, शिड्यांक हांव दार मोचे वरवीं Vidor solar, coluido sal, salvo salvar, solo tacar, suba mudar, eu tão visvaso na suci, alma cheia glória de Jesus, recalcitrando o mundo, eu tão visvaso na suci. Alma cheia, glória a Jesus. Encatinando o mundo,
साकून आयला देऊन दुस्वादातली सोडून दिवून मोच्या शेण्यांक आयला घेऊन सासीची बी मोचे वाटून देवता विश्वासात आसूचेर आमा शेण्या गोड्या जेजू एका जिंगालो वचून देवता विश्वासात आसूचेर आमा शेण्या गोड्या जेजू एका जिंगालो वचून प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाल बाप्पा तुझ्या बलिदानात आणि जेवणात आज कुशालकायेन आमी वांटो घेतला. हे जेवणाचो फोड आमच्या दिसा दिसपटे जिवितांत दोयाळ कन्यांनी आमी अदीक आनी अदीक परजळावंक अशी तुजीच मोहिमा दुसऱ्यांक दिवंक आमकां फाव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फाल्यां शुक्रार सदां भाशेन सांजे 5:30 वरांचेर खुर्साची वाट आनीक 6 वरांचेर मीस इगोर्जेन सगल्यांनी वांटो घेवंक वावचें. आयतारा दिसाक तरणाट्यांक नुवें इगोर्जेंत जाल्यार आमच्या PPC वांगड्यांक आयतारा दीस एका दिसाचो रेतीर एकांताय रिकलेक्शन सकाळीं 8 वरांचेर आमी ओटसेल प्रोविन्शियल हावज आसा थंय मेवतल्या वयर ओटसेलांत प्रोविन्शियल हावजांत आमी मेळटल्या 8 वरांचेर इल्लीशी चाव पाणी घेवन आमी मागीर रिकलेक्शनाक सुरवात दितल्या. फादर लिओ फेर्नांडीस सेक्रेटरी ऑफ पास्टरल सेक्रेटेरिएट हाजीर आसतलो. आमकां तयार करूंक पास्कांची पोरबेक जेवणूय थंय आसतलें आनी सांजे चायेंतल्यान आमची ही एकांताय सोंपतली. PPC वांगड्यांनी सगल्यांनी कंपल्सरिली वांटो घेवंक आमचो उलो. आज आमच्या सुपुल्ल्या भुरग्यांचो बर्थडे कायरा आनी किया तांकां आमी शाबासकी दिता. तशेंच तांच्या आवय बापायक क्लेबर आनी रश्मी ह्या भुरग्यांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आतां मीस जाल्या उपरांत एक घडी ओगीच हांगा भायर रावन आमी तांकां हॅपी बर्थडे गायन करुया आनीक इल्लोसो केकीचो खावया. तशेंच सँड्रा डी कॉस्टा आमची भयण आपलो 50th बर्थडे समारंभता तिकाय देवाचे आशिर्वाद पडून म्हूण मागुया. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. देवा सल्लो हांव पयस केला. I 3 पान 116 I 3 पेज 116.